म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, भावार्थ हें एक देणें. भावार्थ आमी कोणाचेर दोत्ता? पळयात, आमी जांकां पळयता तांचेर आमी भावार्थ दोत्ता. आनी खूब पाटी कितें जाता, भावार्थान आमी जियेता म्हणजे आमी चिंती नासतना पर्यान आमी जाणो की ती आमकां खालती रावतली, आमकां विस्वाशी रावतली, हे परी आमची चिंतना आसता आनी ते भाशेन तें घडटा. पूण खूब पाटी ते भाशेन घडोय ना. मागीर आमचो विस्वास तांचेर उणो जाता. आमी आतां तांकां कशे भाशेन ती वागतात त्या प्रमाणे पळयता आनी तांचें चित्र त्या प्रमाणे आमी घडोवन तांचे बरोबर आमी हे भाशेन वागता, चलता. आमी विस्वास खूब हेरां वस्तूंचेरूय दोत्ता. जेवणाचेर तें घडीक तातूंत विश आसत पूण ना, आमी भावार्थान तें जेवता. हॉटेलार गेली, रेस्टॉरंटान गेली, विस्वास धरून तें जेवण बरें म्हणून जेवता. आमी प्रवास करतना विस्वासान आमी प्रवास करता. म्हणटच कितें, आमकां हें सगळें दिसना पूण आमी जाणो की आमकां राखतली, सांबाळटली, जंयसर वचूंक जाय थंयसर आमी पावतली म्हणून. पूण आमी कोणाचेर विस्वास दवरता? देवाचेर विस्वास दवरता. बाकीची पळय आमी आहान ती आमी देवाची रोचना. देवान आमकां रोचलेली आसा आनी देवान सगळें थाऱ्यार हाडलेलें आसा. आतां जेन्ना भुंयकाप जाता, जेन्ना वादळ येता, तेन्ना आमी म्हणटा देव ही आहा, देवान हें कित्याक दृश्य आमचेर कोसळ्ळें. मागीर आमी शीण कोत्ता. पूण आमी हेंय पळयता की देव आमकां तातूंतलो निवारता. थोडी आमची भावां भयणां मेलिल्लीं आसतात, बाकीची कितलेशे मिलाग्री जावन ती जिवी आसात. तें पळोवन आमी देवाक मागीर दिनवासूंक लागता. भावार्थ आमचो वाडोंक लागता. तर भावार्थ जावन आसा एक संबंद कोणासरशी? देवा बरोबर. देव सदांच विस्वासी. आमी विस्वासी आहा जाल्यार तुमी जाणा जातल्या. आतां पळयात, आमी किरकोळ मनशां, आमी आमचे मदें मर्यादीतपण आसा. आमी तर एक वेळपत्रो स्टार्ट केलो जाल्यार सकाळीं आमी म्हणटल्या आमी 6 उठ्ठल्या, 6:30 मागणें करतल्या, 7 आमी मिसाक वेतल्या, 8 मिसान भाग घेतल्या. म्हणजे हे भाशेन आमी आमचें वेळपत्र घडोवन हाडटा आनी त्या प्रमाणे आमकां जियोंक जाय. पूण आमी त्या वेळपत्राक विस्वासी रावंक सदांच शकता? जायना आमचे कडेन. कित्याक कितें ना कितें जाता. कोणेक आमचें पोट बरें ना आनी आमकां वचोंक जायना, वो कोण बरो ना तांकां पावोंक जाय, वो त्या दिसा मूड ना. पळयात कितल्यो वस्तू घडटात पळय त्यो. पूण आमच्यान म्हणूंक जाता आमी विस्वासी ना त्या आमच्या वेळपत्राक. आमी विस्वासी आहा आनी ना त्या प्रमाणे आमी करूंक शकना. पूण तें आमी भायर उडोवंक ना. तें आमचे मदें हांव फाल्यां हांव जालो की ना परतून हांव ते भाशेन करतलो. हे भाशेन म्हजोय विस्वास म्हजेरूच आसा की हांव त्या प्रमाणे जियेतलो म्हणून. पूण आमी तें सोडूंक फावना. तर हे परी भितरल्यान आमचें थोडें तरी ठामपणी कन्विक्शन आसूंक जाय. तेन्नाच की आमी
फुडें वेतल्या. आतां हें तुमकां सगळें सांगता कित्याक लागून भावार्थ आमकां देवान दिलोलो आसा ताचेर विस्वास दवरूंक, कित्याक तो आमकां सदांच विस्वाशी. हिंचेय स्थितीन ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय आनी ताचे सोबे आमी सगळ्यां बरोबर आमचो संबंद दवरूंक जाय. नाजाल्यार आमी फकत तर मनशांचेर दवरीत जाल्यार आमी निराश जाता. पूण आमची त्या प्रमाणे वाडूय जावंक जाय. आनी वाड कशी जातली जेन्ना आमी हे सगळे आमचे अणभव देवा सरशी वता ताका ओपून दिता. तो मागीर ताचो पवित्र आत्मो दिवन आमकां आपल्या सारकी तो उदिकान उदीक करूंक लागता आनी आमी ताचे सारकी जावंक लागता. पूण आमी जाणो आमचे वस्तूंकी तें जायना, ताच्याच आसण्यांत तें जाता आनी तो आमचे भितर आसा. आनी हे परी ताका एकवटोन आमच्यान सगळें तो सांगता तो कोत्ता विस्वाशीपणान तें आमच्यांनी करूंक जाता. पूण आमी मर्यादीत, आमचे लागीं सगळें जायना. ताका लागून आमी खालती रावंक जाय. जितली आमी खालती रावता तेन्ना देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें सगळें घडटलें. आनी कोणेन आमकां हो अनुभव दिलेलो आसा, सायबीण मायन, हांव चाकोर, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी सगळो गोत आमी ती बरी आमचें जिवीत सारूंक जाय. जेजूच्या एकवटान ती आमकां मदत करता ताच्या एकवटान जिवंक आनी तो विस्वाशी आसा ताच्या विस्वाशीपणांत आमी भाग घेता. आमी स्वत मानता हे मागणें उचालता न्हय, तातूंत आमी कितें जियेता कोणाचें स्वत मानता तें सगळें तिचोर आसा. आमचें जिवीत त्या प्रमाणे तर आमी स्वत मानून जियेत जाल्यार बाकीचें सगळें देव आमचें सगळें करतलो. आनी निराशीपणां आमचें सगळें विस्वासघात केलो म्हणटच तेन्ना आमी देवा सुरशी तो व्हरून तो आमकां आपले गोठायेन फुडलीं पावलां मारूंक मदत करतलो. आनी हांव जाणो की खूब जाणांनी तुमी असलो अणभव घेतलेलो आसा. विस्वासघात खूब जाणांक घडलेलो आसा. पूण त्या वेळार तुमी देवाचेर पातयेवन ताणें तुमकां घोट केल्ली आसा आनी तुमचो विस्वास बोरवासो अदीक वाडत गेलोलो आसा. हे भाशेनूच जावंक शकता. तर बागेवन फ्रांसीस शावेच्या जिवितान अशेंच घडलें. तो देवाक विस्वाशी आसलेलो पूण आपणाची वस्तुंकी तो देवाक आतां आपली दणवण करूंक लागलो. तो एका म्हयन्याचो रितीर करतालो. ताणें कितें केलें हाणें, हांव इतलो पातकी म्हणून ताका राग कसो आयलो आनी ताणें आपले पांय हात म्हणजे सुमांनी बांदले. सूम न्ही तें पूण धाकलें एक सुतली कही आनी गोट बांदलें. इतलें बांदलें की ताचें मांस त्या सुतली वयर आयलें आनी ती सुतली भितर उरली आनी पांय आनी हात अशे धरून कशे आयले. ताका चलोंक जायना जालें. ताचे इश्ट आयले आनी ते म्हणूंक लागले, दुसरे पळय वांगडे आसलेले, अरे हाका आतां कितें जालां. तेणें पळयलें की ताणें ते पळय सुतली बांदलेली ती आतां भितर रोमलेली आसा. दोतोरांक आतां हें काडपाक पुरेन एकदम कठीण, ऑपरेशन करचें पडटलें. पूण त्या काळार हिंचोर ऑपरेशन करूंक जातालें तर. आनी ताणें सगळ्यांनी देवा कडेन जेजू कडेन मागलें, सायबा ताका बरो कर, वो आमचो इश्ट खरेपणी ताका आमकां जाय तुजो वावर फुडें व्हरपाक. आनी दुसरे दिसा सकाळीं उठत जाल्यार ही सगळीं सुमां ती बांदलेली पळय ते सगळें भायर सरलें आनी ते सगळे अजाप जाले. तोय अजाप जालो आनी देवाक ते मागीर आर्गां दिवंक लागले. आपणाचे वस्तुंगी हे तो कोत्तालो. मागीर ताका दिसून आयलें जेजून म्हजे पासत आपलें रोगत वारयल्लें आसा. हांवें ताच्या जिवितान म्हजें जिवीत समोर पळोवन ताचें जिवीत हांवें पोत करूंक जाय. म्हजें जिवीत न्हय, हांव हें सगळें कोत्ता म्हज्या साल्वसा पासत न्हय. ना, आमी जें कोत्ता तें फकत आमी अदीक आनी अदीक उक्तेपणान जेजूचे जे गोश्ट दोग आसा ते पोत करून आमी अदीक आनी अदीक
ताच्या जिवितान घडोवन येवंक. आनी ही दोणवण आमची जी आसा प्राचीन काळाची ती ह्याच पासत उपवास करता जाल्यार आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक म्हजे लागीं उपवास करूंक जाता तातूंत कितें मेळटा आमकां फकत बोडाय गर्व. आमी खालती सांगूंक जाय हें केलें की ना जेजू म्हजे सवे आसा ताणें म्हजे पासत आपलें रगत वारयलें आसा ताणें म्हाका बोगशिल्लो आसा. आमी खूब फावटी आमकांच बोगशिना तेन्ना आमी ताचें बोगसणें मानून घेता. आनी आयज आमी मागया सायबा आमचो भावाड तुवेंनूच आमकां दिलाय तुजेर तो दवरून आमचें जिवीत सारूंक आनी तुका आमी संदी दिवंक आमचें सवें आमची उतरां कोन्यो आनी चाल तुजेच घडोवन येवंक आनी दुसऱ्यांक तो अणभव तुजो मेळूंक हें आमी मागया ह्या मिसांतल्यान. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोवन येता. पांयांची बोट आसा तिचो तान तकली मेरेन आनी तकली सान पांय मेरेन आमी जेजूच्या नांवान सगळें आमचे भितर आहा तितलें चिंतना भावना चाल हें सगळें ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार काबाळ जाय पर्यंत पिळून तो सगळो भायर आमची चिंतना भावना भायर काडया. ताचेर दवरली की ना तो ती सगळी नितळ करता आनी हांगसर आमकां बावडता आसूंक जाय. ही आमी स्वत मानूंक जाय की ताणें आमकां सारकी नितळ केली म्हणून. आनी दुसऱ्या सुस्कारान तो आमचें सवें बरोवन येता, ताचें देवपण आमचें सवें बरोवन येता आनी ताचे सारकी आमी जावंक लागता. हें स्वत मानूंक जाय. हें स्वत मानीत तर आमचें जिवीत आमचें न्हय जेजूचें जें जावन आसा त्या प्रमाणे आमी जियेतले. जेजू आर्ग आनी दिनवास तुका कित्याक हें तुवें आमकां आतां भितरल्यान सावन दाखयलाय शिकयलाय आनी त्या प्रमाणे जिवंकूय तूं आमकां मदत कोत्ताय ह्या मिसांतल्यान.